नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो. बचबाय रोमियो लेन क्लबात घडिल्ल्या दुर्घटनेची उच्च न्यायालयान घेतली स्वेच्छा दखल. बेकायदेशीर बांधकामा व्यवसाय आता रडाराचेर. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर 20 डिसेंबराक सरकारान जाहीर केल्या पेड हॉलिडे. जिल्हा पंचायत वेंचणुके उपरांत 15 सुवातींनी 22 डिसेंबराक जातली मतमेजणी. वेंचणूक आयोगान जारी केली अधिसुचोवणी. बाणावले तळेबान वाठारात एका तळ्यात पडून 1.5 वर्षाच्या सान भुरग्याक आयले दुर्दैवी मरण. घराबाहेर खेळताना घडली दुर्दैवी घडणूक. एचपीव्ही व्हायरसाक लागून दर महिन्याक राज्यात सापडतात गर्भाशय कॅन्सराच्यो 8 बायलां दुयेंती. 2019 ते 2023 मेरेन सापडल्यात 527 दुयेंती. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव आणि लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेतल्यान स्पष्ट. हडफडेच्या बचबाय रोमियो लेन क्लबातल्या घडणुके उपरांत कोलवा वाठारांतले 2 स्पा केले सील. दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान स्पा सील करपाविशीं दिल्लो आदेश. आणि झेडपी वेंचणुके खातीर सुरू आसा अधिकाऱ्यांचे राजकारण. गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत करचे खातीर जिल्हा पंचायती कडेन समुदायिक शेतांचो दितले ताबो. सांगता मुख्यमंत्री. जाल्यार विजय म्हणटा आरडीएचो फंड दितले जिल्हा पंचायती. आता खबरो विस्तारान. बचबाय रोमियो लेन क्लबात घडिल्ल्या दुर्घटनेची उच्च न्यायालयान स्वता जावन दखल घेतली. उच्च न्यायालयान एडव्होकेट रोहित ब्रास दिसा हांची एमिकस क्युरी म्हणून निवड केल्या. मोडपाचो आदेश आणि परवानगी नासतना चलपी बेकायदेशीर व्यवसायांची उच्च न्यायालयान दखल घेतली. भविष्यात घडपी दुर्घटनां खातीर कोणाक जबाबदार धरचे हे स्पष्ट करपाचे सरकाराक निर्देश दिल्यात. ह्या प्रकरणाची 8 जानेवारीक सुनावणी जातली. आज आमकां कितें हायकोर्टांतल्यान आज आमकां कितें एक रिलीफ मेळ्ळो बिरजेच्या निमित्तांतल्यान. तर हायकोर्टान म्हटलें की हे प्रायवेट पिटिशन जे आमोणकरान घातलां ते आपूण कन्वर्ट करता इंटू सुमोटो पिटिशन. ते सुमोटो पिटिशन कन्वर्ट करून दोन्ही पार्टींक सांगलां आनी एमिकस क्युरी जो आसा पळय ताकाय सांगलां की तुमी प्रोविजन्स दाखया, ऑथॉरिटीज दाखया आनी तुमी ताच्या बरोबर कितें एक्शन जातली हेंय दाखया आनी हू इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल इन सच केसीस हें दाखया. आतां हितूंतल्यान एक आमकां अशें रिलीफ असो दिसता की हें समजा जालें आनी तशी वेवस्थीत जर ऑर्डर आयली आनी आमी एक्सपेक्ट करता की तशी ऑर्डर येतली म्हणून, जाल्यार मॅक्झिमम इलिगल स्ट्रक्चर्स इन गोवा जे आसा पळय त्यो डेमोलिश जातली. आमचो कोस्टल लायन जो आसा तो कोस्ट लायन जो आसा तो क्लीन जातलो असो आमकां दिसता. आनी ताका लागून हे मॅटर जे आसा 12 तारखेक जे येतले परत जानेवारीच्या ते मॅटर जे आसा पळय ते गोंयच्या एकूण अस्तित्वाक लागून एक बरें ऑर्डर येतली अशी आमची अपेक्षा आसा. सो गव्हर्मेंटाची रिप्लाय करपाक लायला कितें तेंच्यांनी ना गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी सांगलां की तुमचो जो कितें स्टँड आसा गव्हर्मेंटाचो हाचेर तो स्टँड तुमी क्लियर करा. आतां स्टँड म्हटल्यार कितें तांकां सांगलां की तुमी प्रोविजन्स दाखया खंयच्या प्रोविजनाचेर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आनी अल्टिमेटली हू इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल इन सच केसीस म्हटल्यार कितें की कंप्लेंट करनासतना एक इलिगल स्ट्रक्चर उबें जाता. तें इलिगल स्ट्रक्चर रवी हरमलकरान कंप्लेन करपाची गरज ना. ते ऑथॉरिटी वचून थंय पळोवंक जाय की देर इज अ इलिगल स्ट्रक्चर आनी तेजेर कारवाय ऑथॉरिटीन करूंक जाय, सुमोटो करूंक जाय. आज अशें जालां की सुमोटो सोडूनच दिया, कंप्लेन जाता, रिमायंडर जाता तरी एक्शन जायना. बाणावले तळेपान वाठारात एका तळ्यात पडून 1.5 वर्षाच्या सान भुरग्याक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. घराबाहेर खेळटना हो सान भुरगो तळ्यात पडून बुडलो अशें कळटा. सुमाराक 11:30 ते 12 मजगती ही घडणूक घडली. ताका दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, मात दोतोरांनी ताका मरण आयल्याचें सांगलें. तशें कांय ना. तो भुरगो न्हिदिल्लो आशिल्लो पयलीं. मागीर कितें जालें हांव भितर आशिल्लो. हांव पेपर वाचता आसतना मातशें म्हाकाय हें जालें म्हळ्यार मातशें झेंप लागलें म्हाका. तो भुरगो न्हिदिल्लो न्ही उठलो. तो उठून धांवून येयलो. तो धांवून हांगा घेवन तो सद्दां येता आशिल्लो. आमी धरता आशिल्ले ताका. हांव भुरगे बी सगळे नाशिल्ले न्ही, कोणूय नाशिल्ले, स्कुलान बी गेल्ले न्ही. ताका लागून कितें जालें हांव एकटो आशिल्लो आनी बायल मागीर दात काडपाक गेल्ली. मागीर कितें जालें तितलें तो येवन पडलो. मागीर हांव कितें एक 10 मिनटां जालें आसतलें. बायल येवन म्हाका दार म्हणल्यार दार उक्तो भायरचो तो दार उक्तो गेल्यार म्हळ्यार तो भुरगो उठलो ना, अजून उठलो न्हिदून आहा म्हूण सांगलें हांव. मागीर तो वचून पळयता जाल्यार भुरगो ना. मागीर आमी थंयच्यान धांवून येले. पयलीं थंय गेले. मागीर तेंय ना म्हणलें थंय येवं ना कित्याक धांवता आशिल्लो न्ही तो. हिंगा आयल्यार तो मागीर पळयल्यार हिंगा दिश्टी पडटा आशिल्लो आमकां. मागीर आमी जंप मारून ते काडले. उबरलो मागीर कितें केलें?
मागीर कान डॉक्टरा कडेन गेल्ले हॉस्पिटलांत व्हेलो न्हू? हॉस्पिटलांत व्हेले डायरेक्ट. पूण मागीर कांयच कळुना आमकां कितें जाता कांयच कळना. आमी अशें बँड केलें पयलीं करून मागीर तूं नवीद बी सगळे धांवन येले न्ही, सगळे मेळून दोतोरा कडेन. एचपीव्ही व्हायरसाक लागून राज्यांत दर म्हयन्याक गर्भाशय कॅन्सराची 8 बायलां दुयेंती सापडटात. फाटल्या 5 वर्सांत म्हळ्यार 2019 ते 2023 मेरेन राज्यांत वट्ट 527 गर्भाशय कॅन्सराचे दुयेंती सापडल्यात. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी सभेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. HPV म्हळ्यारच ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसाक लागून राज्यात दर म्हयन्याक गर्भाशय कॅन्सराच्यो 8 बायलां दुयेंती सापडटात. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. 2019 ते 2023 ह्या 5 वर्साच्या काळात राज्यात वट्ट 527 बायलांक गर्भाशयाचो कॅन्सर जाल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री जाधव हांणी सादर केल्ल्या आंकडेवारी दिसून आयले. गर्भाशय कॅन्सराच्या दुयेंतींचो आंकडो: वर्स 2019 101 दुयेंती, 2020 104 दुयेंती, 2021 106 दुयेंती, 2022 107 दुयेंती, जाल्यार 2023 109 दुयेंती. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हडफोणे बॉचपाय रोमियो लेन क्लबात चल्ल्या घडणुके उपरांत कोलवा वाठारांतले 2 स्पा सील केले. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटस हांणी स्पा सील करपा विशीं आदेश दिल्लो. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान सादर केल्ल्या अहवाला उपरांत कारवाय करून साश्टीच्या मामलेदारान हॅपीनेस विल ग्रो युनिसेक्स सलून अँड स्पा आनी रॉयल स्पा सील केले. ह्या आस्थापनांनी बेकायदेशीर वावर चलता असो आरोप अहवालात केल्लो. कायदो पाळूंक नाशिल्ल्यान हे दोनूय स्पा बंद केल्ल्याचे जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटस हांणी सांगलें. As on yesterday, they have gone to more than 10 places in South Salsett and Mormugao, and more than 6 places in Kankan. So they are filling the checklist. They are updating what are the field realities, whether people have fire NOCs, whether there is a mandatory, exit option, escape route, all those things. So they have given a checklist. They are doing it. They are filling it, and they are coming back. Till now, any illegal shack or nightclub have been found? So we have already closed 2 places, 2 clubs, 2 That are spas. That was raided by police. We are expecting to take action. Once that is done, we will communicate to the media. Any illegalities found by this committee? There are certain illegalities, not illegality per se, certain deviation, certain violation, like certain places where fire extinguisher expiry date is over, certain people have not kept the fire extinguisher, those Very deviations small. are there. So we have given them time also, 7 days time, so we will revisit them. In that time, if they are not complying, then we will be taking stringent action. मेर्शे गणपती शेड मातये भरवण करपाक आयिल्ल्या सीआरझेडाच्या अधिकाऱ्यांक थळाव्या आमदारान आडयले. शेड बांदपाक शेतकारान एनओसी दिले आनी सगळे कायद्यान केला. मागीर सीआरझेड नेमांचें उल्लंघन केलां अशें म्हणटात ते साप्प चुकीचे अशें थळावा आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हांणी सांगलें. सरकारान बांदून दिल्ली शेड आतां सरकारूच मोडपाक सोदता हे कसल्यांनी असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. आता ते वयता ते आता वयतले. स्टे जाय पडटा म्हणजे आतां समज तर वकिलाक जेन्ना गेलो न्हू आनी जेन्ना हायकोर्टान निवेश येता न्हू हायकोर्टान गेलो आमी तुका दाखयत न्हू तेणी तें कन्सिडर करचें न्हू अशा खूब पयला आनी हे पब्लीक प्रायवेट न्यूज हांव स्वताची कोणाचेर पब्लीक अशें पब्लिकाची अशी चलोवप सारकें न्हू अशी वाट लावप अशें हे आतां भुरगे आतां गणेश सिच्युएशन एकल्याय केलें सारकें गांवचें आदी ते सायडी घाली ते सायडी घालना आनी कितें कायद्यान केलां एका आमचे शेतकाराची एनओसी आहा पब्लिकाची एनओसी आनी हांगा सीआरझेड लायला म्हणटा तें रोंग आहा. पूण सीआरझेड ऑफिशियलांक तुमी कितले पासून कन्विन्स करूंक शकतले बाबा हिंगा सीआरझेड लागना म्हणून? कन्विन्स करपाक व्हडलें नाका कित्याक ते आदले प्लान पळय ती शेतां हिंगा कितें जालां उदीक पळय जेन्ना बांद व्हडलें न्हू आनी हारे उदीक भितर येता न्हू तेन्ना कसो मँग्रो जाल्या ही शेतां हिंगा आमची शेतां हिंगा म्हाजी शेतां आमची डेलीची शेतां दोनूय सायडीच्यान आमची शेतां हिंगा अशी आमकांय लागता आनी ही शेतां आहा मरून बी केन्ना लागता न्ही मरून कितें लागता आतां कितें जालां हे अशें करप म्हणजे आसता आमी जेन्ना गणेश विजय उलोवपाक आतां हायवे ते क्रॉस करतले म्हणल्यार तुका त्रास जाता हिंगाच्यान पयलीं कितें हांव हिंच्या पयलीं हे केल्लेले बांदले घाले तेच
सेकंड फेज मागीर हांवें बांदलो ही शेड बांधली आनी हांवें बांदता तेन्ना हे सेम कल्पना येयलेली मागीर तोच सांगतालो इंजिनियर आतां एसीआर लागता हे लागता ते लागता मागीर तेका हांवें ते डॉक्युमेंट दाखयले प्लान दाखयलो वानीन फोटीन दाखयले आनी तेका डायरेक्ट ही कितें जालें आमच्या लांब शीर न्हू ती मिडस मानसीक कॅटेगरी मानसीक सांग तूं ह्या हाका तूं वचीना टेंशन करता बरा हायवे ते सायडीच्यान एसीआर हाका लागून एसीआर कॉम्पिटिशन आसता कासावली अंडरपास प्रकल्पाविषयी दिशाभूल करप्यांक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन कुट्टाचो आमदार आतोन वाझ हांणी केलां. प्रकल्पाचे लागीं 90% काम पुराय जालां. कोमुनिदादच्या जमनीचेर कल्वर्ट बॉक्स आनी 4 ते 5 मीटर रुंदीचो फुटपाथ तयार केला. फक्त संरक्षण वणटीचें काम उरलां अशें आमदारान सांगलें. कासावली सरपंचान ऑलरेडी तुमकां क्लेरिफाय केला आनी असो इश्यू लोकांक मिसगायड करपाक अशें म्हाका दिसता अशें चालू आसा. पूण हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमच्या सरपंचान सांगलें 90% आमचें ऑलरेडी काम तें आमचें अंडरपास रोड ऑलरेडी जाल्लो आसा. तेचे आमी ते कितें म्हणटात ते आमचें बॉक्सां ती घेवन आमची कालवर्ट बॉक्स ती देखून ऑलरेडी आमी घातलेली आसा. 90% काम कंप्लीट जालां आनी ऑलरेडी आमी ते रोड आमकां ऑलरेडी आमकां जी फुटपाथ आहा ही फुटपाथ आमकां 4 मिटर्स ते 5 मिटर्स हो आमकां ऑलरेडी फुटपाथ जो कोमदाद लँड आहा तो ऑलरेडी आमकां क्लियर जाल्लो आसा. आनी आनीकूय आमी ऑलरेडी मीन टायम आमी लँड इक्वेशन करपाक ऑलरेडी घायलेलें आसा आनी ते एक्वायर ऑलरेडी आमचे कलेक्टेड आसा. फाटीं आमी नोटिफाय ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी तेवूय जातलें. म्हाका 6 to 7 मिटर्स आमचो रोड मेळटलो आनी लोकांक कशी भिवपाची गरज ना कित्याक जो हांवें इतले इनिशिएटीव घेतला आनी इतलें आमी काम करून घेतलां लोकांक हांव इतलेंय सांगूं सोदतां 100% आमी अंडरपास रोड आमी हांव करून दितले कित्याक आमकां हो लोकांचो डिमांड आसलो. हो डिमांड हांव फुलफील करून हांव दितलो कित्याक लोकांची इतली वर्सांची मागणी तुमकां खबर आसा कितले जाण येवन गेले पूण तरी आसतना हांवें जो इनिशिएटीव घेवन हांवें ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी ताचें थोडेशें रेल्वे काम करपाचें उरलां जावं रिटर्निंग वॉल उरलां ताका फिनिशींग करपाचें उरलां तें फिनिशींग जातलें आनी ती थोडीशी ती माती आसा ती काडून ते आमकां लोकांक वचपाक वेळ दितलें हें हांव लोकांक सांगूंक सोदतां. फाटली 3.5 वर्सां जालीं भोमाचे लोक बायपास रस्त्याच्या प्रकल्पाक विरोध करतात. अशें आसतना लेगीत आमदार गोविंद गावडे लोकां बरोबर रावूंक ना तशेंच कोणेच आमच्या आंदोलनाक तेंको दिवंक नाशिल्लो. मात आतां जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या उपरांत आमदार गोविंद गावडेन ह्या प्रकल्पा आड आवाज उठयलो. राजकीय फायद्या खातीर तांचो विरोध आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां अशें भोमाचो थळावो संजय नायकाचें म्हणणें. 3 वर्सां जालीं हे भोमकार झगडटा आनी काल येवन खंय तरी आयज जिल्ला पंचायतीचेर जे इलेक्शन चलता ते टायमाचेर प्रचार करता आसतना एक स्टेटमेंट काडटा की कोणे तरी एक सरपंचान आपणाक सांगले तो रस्तो थंयच घाल म्हणून आनी आपणे तो रस्तो थंय घातलो म्हणून. हो स्टेटमेंट गोविंद गावडेचो दाखोवन दिता की हो जो रस्तो नॅशनल हायवे जो प्लांट केल्लो आसा आनी जो अलायनमेंट काडलेलो आसा आनी जो अलायनमेंट धाडलो गोंयच्यान तो जबरदस्तीन धाडलेलो आसा. आमी सदांच उलयताले भोमकार आनी आमी झगडटाले हो जो अलायनमेंट आसा तो अलायनमेंट एज पर रूल्स जावंक ना म्हणून. आयज गडकरी सराक आनी ह्या गोवा गव्हर्मेंटाक उत्तर दिवचें पडटलें ह्या हेजेर. आयज काल खंय तरी आमचो सती देवीचो उत्सव आसलो आनी ज्या पवित्र स्थळान रावन काल जो उच्चार केलो गोविंद गावडेन तेजेर दाखोवन दिता आमची देवी आमची देव देवता ही जागृत आसा. आनी 3 वर्सांनी आयज जी गोश्ट तो लिपयतालो ती खंय तरी तेणें उघड केली आनी लोकांक दाखोवन दिलें की भोमच्या लोकांचेर जो घालो घातलेलो आसा तो जबरदस्तीन घातलेलो आसा. ते कोणीय सांगलें म्हणून जर तुवें तो थंय अलायनमेंट घातलो जाल्यार ही तुजी मोठी चूक जावन आसा. गांव हो 3 जाणांचो आनी सरपंच आनी कोण जर तुका सांगता आनी कोण स्टेटस दवरता म्हणून जर तुवें तो अलायनमेंट थंय घातलो जाल्यार हे तुज्या तोंडान तुवें मान्य केलें की हो जो भोमकारांचो अन्याय जाला तो जबरदस्तीन जाल्लो आसा. एज पर रूल्स खंयच तो रस्तो थंय येना आनी आमी परत सांगूंक येताले आनी गडकरी सराक आयज हेजेर उत्तर दिवचें पडटलें. हो जेन्ना तुवें पास केलो तेन्ना खंयचे रूल तुवें लावन हें केलो पास केलो म्हणून. आयज तुज्याच आमदारान तुमच्याच बीजेपीच्या एका आमदारान दाखोवन दिलें की हो जो आसा पळय एज पर नॅशनल हायवेचे जे नॉर्म्स आसा तेज्या प्रमाणे जावंक ना.
देशभरात हजारांनी नागरिकांची फसवणूक करपी सायबर फ्रॉड रॅकेटाचो पर्दाफाश केल्या उपरांत सीबीआयन 58 कंपनी आणि 17 जाणां आरोपपत्र दाखल केला. तातूंत 4 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. ऑनलायन गुंतवणूक, नोकऱ्यांची हायस, रीण आनी हेर प्रकाराचे हायस दाखोवन देशांतल्या हजारांनी नागरिकांक सायबर फ्रॉड रॅकेटाचो माध्यमांतल्यान फटयले. ऑनलाईन गुंतवणूक, नोकरीचे हायस, रीण आणि हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची हायसा दाखवून देशभरातल्या हजारांनी नागरिकांची सायबर फ्रॉड रॅकेटाच्या माध्यमांतल्यान फटवणूक केली. या व्हडल्या आणि संघटीत सायबर फ्रॉडाचो सीबीआयन पर्दाफाश केलो. हे तांचे नेटवर्क देश विदेशात पातळिल्ले. तातूंत 1000 कोटी परस चड मोलाची फटवणूक जाल्ल्याचे स्पष्ट जाले. हे सायबर फ्रॉड नेटवर्क देशांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी कार्यरत आशिल्ले अशें सीबीआयच्या तपासात उक्ताडार आयले. बनावट गुंतवणूक स्कीम्स, बनावट लोन ॲप्स, खोट्यो पार्ट टाइम नोकऱ्यांच्यो ऑफर्स, बोगस ऑनलाईन गेमिंग या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान नागरिकांची फटवणूक केल्या. या कंपन्यांच्या बँक खात्याची तपासणी केले उपरांत सीबीआयक 1000 कोटी परस चड रकमेचो व्यवहार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ ह्या राज्यांनी सायबर फ्रॉड रॅकेट पातळिल्ले. ताचो सोद घेवपा खातीर सीबीआयन 27 सुवातेंचेर धाड घाली. उपरांत सीबीआयन 58 कंपन्यो आणि 17 जाणां आड आरोपपत्र दाखल केला. तातूंत 4 विदेशी नागरिकांचोय आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुट्टाळे फ्लायओव्हराचेर भिरांकूळ अपघातात दोगा तरणाट्यांक मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजेसावन वेर्णा वचपी मोटरसायकल चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटून मोटरसायकल डिवायडराक आदळ्ळी. उपरांत दुसरे वटेन येवपी कारयेक मोटरसायकलीचो धक्को बशिल्ल्यान अपघात जाल्ल्याचें कळटा. आयतारा उसरा राती हो अपघात जालो. जखमी अवस्थेत दोगांय तरणाट्यांक जीएमसीत व्हेल्ले, मात दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. हे दोगूय तरणाटे मूळ आसामाचे अशें कळटा. फक्त आपूच भाजपाक हारोवपाक शकता. गोंयची राखण आनी संवर्धन करपा खातीर भाजपाक हारोवन गोंयांत प्रामाणीक शासन हाडप गरजेचें आसा अशें आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचें म्हणणें. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आम आदमी पक्षाक तेंको दिवचो आनी पक्षांत सामील जावचें म्हणून केजरीवाल हांणी आवाहन केलां. आयतारा सांजे बेताळबाटी घेतिल्ल्या बसकेंत अरविंद केजरीवाल उलयताले. और मैं आपसे फॉर्मली वोट मांगने के लिए आया हूं. जो लोग आपसे वोट मांगने के लिए, उनको आपका वोट चाहिए ही नहीं. They don't need your vote. They don't want your vote. They are very confident कि हमें नहीं चाहिए, इनको देना ही पड़ेगा. इसको खत्म कर दो. बीजेपी और कांग्रेस का जो अलायंस, इनफॉर्मल अलायंस चल रहा है, अभी मैं बात करूंगा उसको खत्म कर दो. Bring आम आदमी पार्टी to power because only आम आदमी पार्टी can give you good governance. आज हमारी जब गवर्नेंस, हमारी सरकार नहीं है, तब हम लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं. कल को सरकार बन गई तो हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं गोवा के लिए. आज 13 साल बीजेपी के शासन के बाद गोवा को पूरे देश के अंदर करप्शन के लिए जाना जाता है. गोवा इज द मोस्ट करप्ट स्टेट. ये हाल कर दिया गोवा का बीजेपी ने 13 साल के अंदर. कांग्रेस के वर्कर्स इतने सफोकेटेड फील कर रहे हैं that many of these workers are openly supporting आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी को ओपनली अब कांग्रेस वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं. I invite all Congress workers, good Congress workers. They have no hope left from Congress anymore. Please come to Aam Aadmi Party. We will together make a good and beautiful Goa. जिल्हा पंचायत वेंचणूक 20 तारखेक जातली. हे निमतान उद्देगीक वचणुकेक काम करपी कामगारांक तशेंच दिसवड्यावेले कामगार आनी हेरांक पेड हॉलिडे म्हणून सरकारान जाहीर केल्या. सामान्य प्रशासन विभागान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केली. तशेंच जिल्हा पंचायत वेंचणूक जावन 22 तारखेक मतमेजणी 15 सुवातींनी जातली. 20 डिसेंबराक जावपी झेडपी इलेक्शनाचेर आतां इलेक्शन कमिशनान आतां एक नोटिफिकेशन इश्यूड केलेलें आसा आनी तातूंत तांच्यांनी 15 जे कावंटींग सेंटर आसा ते अनाउन्समेंट तांची केलेली आसा. हे झेडपी इलेक्शना खातीर 50 पोल आसा आनी ताचे भितर आख्खे गोंयभरांत वेगवेगळ्या तालुक्यांनी 15 हे म्हणजे कावंटींग सेंटर जातले आनी कावंटींग वोट कावंटींग जे जातले ते 22 डिसेंबराक
डिसेंबराक जातले अशें ह्या नोटिफिकेशनान तांच्यांनी इश्यूड केलेले आसा. त्याच प्रमाणे आतां जर पळयलें जाल्यार आतां एक गोवा गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडलां, तातूंत तांच्यांनी पेड हॉलिडे डिक्लेअर केल्लेल्याचें सुद्दां आमकां आयकुपाक येता. जाल्यार 20 डिसेंबराक जावपी ZP इलेक्शना खातीर गोंय सरकारान आतां पेड हॉलिडे जी आसा ती डिक्लेअर केल्लेल्याचें आमकां कळटा. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. पुराय गांवगिऱ्या वाठारांतली उदरगत करचे खातीर जिल्लो पंचायती म्हत्वाच्यो आसात. जिल्लो पंचायती कडेन ह्या फावटी सामुदायिक शेतांचो ताबो दितले. पडींग शेतां परतून लागवडी खाला हाडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस सत्तेर आयल्यार जिल्लो पंचायतीक RDAचे फंड दितले म्हणून आमदार विशयान उलोवन दाखयलें. पळय. जिल्लो पंचायत वेंचणूक सामकीच लागीं पावल्या. दर एका पक्षा कडल्यान आपापले प्रचार नेटान चालू आसात. दर एकलो जायती आश्वासनां दितना दिश्टी पडटात. ह्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके वयल्यान सध्या अधिकाराचें राजकारण सुरू आसा. जिल्लो पंचायती कडेन ह्या फावटी सामुदायिक शेतांचो ताबो दितले, पडींग शेतां परतून लागवडी खाला हाडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलां. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार RDAचे फंड जिल्लो पंचायतींक दितले म्हणून विजय सरदेसाय सांगता. आयकात तांचे म्हणणे. ट्युरिस्ट आमच्याय तालुक्यात खूप मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागतले आणि ते ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर आणि ग्रामीण भागातली डेव्हलपमेंट करपा खातीर जिल्हा पंचायती ह्यो खूप म्हत्वाच्यो आसा. वता आसतना हांव एकूच सांगता, ह्या फावटी जिल्हा पंचायतीक कम्युनिटी फार्मिंग हो विशय आमी जिल्हा पंचायती कडेन दिवपाचो आसा. म्हज्या निमित्तान पडी घातलेली शेतां ही खूप मोठ्या प्रमाणात लागवडी खातीर हाडप. कम्युनिटी डेअरी हो कन्सेप्ट आमी जिल्हा पंचायतीच्या अंतर्गत दिवन वेगवेगळे ल्हान गावांनी कम्युनिटी डेअरी सुरू करप. मोठ्या प्रमाणात धवल क्रांती जाका आमी म्हणटा ही व्हायट रेव्होल्युशन करपाचो कन्सेप्ट. हाज्या सकयल्याचो फिशिंग प्रोजेक्ट जे वेगवेगळे आसा ते कम्युनिटी फार्मिंगेच्या अंतर्गत हाडून ते जिल्हा पंचायतीच्या निधीच्या अंतर्गत दिवन आमी खूप मोठ्या प्रमाणात लोकां खातीर इन्वॉल्व करपाचे आसा. दुसरी गजाल, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी सारख्या अंतर्गत चलपी सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमकां जर खबर ना जाल्यार हांव मुद्दामून सांगता, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 20 लाख रुपये लोन घेता काय ना. पर्सनल काडपा शिवाय तांचे कांय इश्यू उरूंक ना. आतां जिल्हा परिशद इलेक्शनान कितें आसता, जिल्हा म्हणटा थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी. आतां जिल्हाक पावर कितें आहा, जिल्हाक पावर चड ना. मुखेलमंत्री कितें म्हणटा की आमकां जिल्हा इलेक्शन इम्पॉर्टंट. कित्याक इम्पॉर्टंट? कित्याक तेंय जिखपा जाय. मोदी बरोबर आसा म्हणटा पळय. अरे मोदी बरोबर कोण आहा? मोदीन कितें व्हडले दिवे लायल्या तें आमकां नाका. आमचे सादे प्रश्न असो आहा की जिल्हाक पावर कितले फाल्यां जर काँग्रेस आनी आमी सरकारान आयले जाल्यार RDA म्हणून जे फंड्स येतात ह्या RDAचे फंड्स डायवर्ट करून आमी जिल्ह्यात दितले. सो वी वील बी एम्पावरींग द ग्रासरूट डेमोक्रेसी. ही एक ग्रासरूट डेमोक्रेसीचो एक टायर आनी हे आमी करपाची आमची येवजण आहा. पूण हे फक्त आमी जिल्हा जिखले म्हणून जावचें ना. आमचो सरकारूय गोंयांत येवचो पडटलो. आनी सरकार गोंयांत येतलो जाल्यार पयलीं साश्टीचे सगळे सीट जे एलायन्स कितें पार्टी कितें फुडें आसता तें हांव नकळो. आयच्या दिसाक एलायन्साक जिखपाची गरज ना. आमी जर हांगा जिखना, टोटल स्वीप करना जाल्यार आमी फुडें वचूंक शकना. आनी BJP हांगा टॅक्टिकल खेळटा की BJP आपलो कॅन्डिडेट घालना आनी दुसऱ्या कोणाक तरी फुडें काडटा. सो लोकांनी क्लियर हे समजुपाची गरज आहा की दुसरे कोण रावले ते मत फोडपाक रावले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत चडशा कलाकारांनी अजून मेरेन आपले दायज सांबाळून दवरला. दोंडीराम पवार हो पारंपारीक फातरापासून वस्तू तयार करपी कलाकार हातूंतलोच एक. कितलींशीं वर्सां जालीं ताणें आपली जीण ह्या कामा खातीर ओंपल्या. ताणें अजून मेरेन आपले दायज सांबाळून दवरपाचो यत्न केला. पळयात. गोंयांत चडशे आदले लोक मातये पासून तयार केल्ल्या वस्तूंनीच आपले जेवण रांदताले. तशेंच रगड्यार फातरी रुचीक हुमणाचे वांटण लेगीत करताले. हातूंत हुमणूय रुचीक जाताले आनी लोकांक कसलीय दुयेंसांय जायनाशिल्ली. पूण काळा प्रमाणे सगळेंच बदलत गेले. आतां रगड्याची जागा मिक्सरान घेतली. दाती तर फकत गांवगिऱ्या वाठारांनीच लग्ना वेळार पळोवपाक मेळटा. शहरांत तर ह्या वस्तूंची फकत नांवां उरल्यात आनी खंयचे कडेन कांय ना. दोंडीराम पवार फाटलीं 50 वर्सां जालीं मडगांवच्या पोरण्या बाजारा कडेन पारंपारीक रगडे, फातरी, दाती तशेंच हेर वस्तू तयार करतात. ताका हें काम ताच्या बापायन शिकयल्लें. आतां ताच्या पावलार पावल ताचो चलो दवरून हो वेवसाय चालूच दवरपाचो यत्न करता. आधुनीकरण जाल्ल्यान ताच्या ह्या वेवसायाचेर बरोच धपको बसला खरो.
पूण धोंडीरामान अजून मेरेन आपल्या पुर्वजाच्या कलात्मक दायजाचो प्रामाणीकपणान सांबाळ केला. पळयात धोंडीराम पवाराचो प्रवास दाखयता गोमंतक टीव्हीचो कॅमेरो. करून 50 वर्ष झाले. तेव्हा आमचे बापूय असलेले तेन्नाच्यान आमचे धंदो हेच आमचे दुसरे काय ना ते आता कमी व्यापार जाता ना, पहिले भशेन जायना ते ल्हान मातशे वयता, 1-2-3 वयता वयता इतलेच सगळे तितले जायना इतलेच. आणि हातून आता लोक तुमचे डिमांड कसो आसलो? डिमांड म्हणल्यार कमीच ना डिमांड. आता मिचेर येयला ना, लायटीचे येयल्या तेज्यात चड वाडटा ना लोक, तेजेर कमी आता वाडपाचें. ते पयलींचें ट्रेडिशन तुगे चालू दवरपा खातीर तूं कितें म्हूण करता आनी अशें? आता हेच धंदो ना, आमचे दुसरो काय धंदो येना, हेजेवरच आमचे पोट ना. बारीक बारीक अशें काम करत वयता आमी. हेचेर एक्सायजूय जाताली ना. अक्षर जाता तेजे बरे वाटपाक म्हणल्यार घट आसता माणूस ना. पहिले खंय असलेले लोक, आताचे लोकय वाटता. पहिले लोक बरे असलेले म्हणून धंद्यानीच असलेले ना. अशें आसा ना, वाटून खाऊन लोक भरपूर बरे असलेले जेवण. पयलीं बापूय करतालो, आतां तूं चेडो करता. हा चेडो करता. मागीर आमगेले चेडो एकलो असलेच काम करता, दुसरें करना ते. ही परंपरा तुमगेली. हाय परंपरा आजो पंजासून आमचे हे पहिले जाती बित्री करत असतात. आता रगडे गोंयान पात्री इतले ते जात्याचे पण पहिले काम पहिले असतात. खंयच्यातल्यान हाडटा हे फातर? लिपानी आमचे तेंचे लिपानी कर्नाटून हाडटा. हिंगा फातर मेळना ते. आनी कितें कितें करता तूं? आमी हेच कितें कितें? हे रगडे पात्री जाती इतले. टांची बी मारपाक वयता. ताचे आमी वचना मारपाक. ते बायला लोक पहिले मारताले, आता कोण मारना ना. तुम्ही हाडून दिल्या मारता. हाडून दिले तर मारता. कितले घेता तुम्ही टांची मार? ते घेता 400 देता, 500 देता, 600 देता. रगड्याचो कॉस्ट कितलो? हा म्हणजे पैसे कितले? आता वयता ते 2000 3000 तेजे वयर वयता ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.